बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 13वो आयतार. आयच्या पवित्र मिसाचे भेटीचो विशय तो तांचे बरोबर गेलो. जेरुसाचे मागणे आयकून ताचे धुवेक पिकोवणी दिवंक जेजू तांच्या सांगाता वेता. जेजू सगळ्या लोकांच्या गोरजांक पावलो. जरूय ताचे गोरजे वेळार ताका सगळ्यांनी सांडलो. आयच्या सेवा धर्मांत जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां आस्वासन दिता. आमच्या सुखा दुखा वेळार जेजू आमचे बरोबर रावंक सोदता. जेरूस आनी रोगपात जाल्ले बायले भाशेन आमचे सवे देव शेगूण म्हणजे भावार्थ, बोरवासो आनी मोग आसता तेन्ना जेजूचे खरें आसणे आमी अणभवूंक पावता. तर हे तिनूय देव शेगूण आमच्या जिवितांत आपणावन जेजूचो सांगात अणभवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आनी आमची बॅट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. सुम्या जेजू मिसाक वचून तेंच करून आनी हेर मागण्यांनी वांटो घेवन आमी पावाडटी म्हूण दाखयलां. पूण कोश्टां दुखां वेळार तूं आमचे बरोबर आसा म्हूण बावाड धरूंक विसरल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता जेजू आमचो धर्म आमकां बोरवाशाची मनशां जावंक आपयता. सोंसणेक जावन तुजेर बोरवासो दवरचे सुवातेर गुणगुणून तुका आमी दुखयला. आमकां बोगोस. सुम्या जेजू कुस्सार आमचे सवे तुवें उत्तम मोग दाखयलो. तुजो मोग आमच्या जिवितान अणभवून ल्हान ल्हान कोरण्यांनी एकामेका सवे तुजो मोग दुसऱ्यांक माटोवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेची कोर. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचो. मरण देवान करूंक ना,
जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. सगळें ताणें रोचलां, ते वर्तूंचे म्हूण रोचलां. संवसारांतलीं रोचनां भलायकेन भरलोलीं. तांचे सवे मरणादीक वीख मेलचे ना आनी पृथ्वीर नरकाची पदवी चलना. कित्याक प्रमाणीकपण कधीच मरना. देवान मनशाक अमर केलो, आपणाच्या सैमा सारको ताका रोचलो. देवचाराचे नाटकायेन की संवसारान मरण हाडलें, ताचे बागेली ते चाकतले. देवाचे उतरे. देवाचे वडुपकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सगळीं म्हणुया, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडान देंवलेल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोटाय दिली. जाबाब, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका स्तोत्र गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताजो राग किणा भितर ना जाता, पूण ताचें भलेपण जिवीतभर तोखता. जोरी रात काडली दुकां घडोवन, तोरी फांत्या पारा संतोशान उल्हासता. जाबाब, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकार रोडण्यान काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतली न्हिदेकाली. जाबाब, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. भाग्योत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जशी तुमी सगळ्यांत पयलीं म्हणजे भावार्थान उलोवपाचे हुशारकायेन, जाणवायेन, सगळे जोतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्या प्रितीमोगान, तशींच ह्या उदार काळजाच्या कामान पयलीं जायात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखता. ताची दुर्बळकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक तुमी आपटोत दोपटोवचें अशें हांव म्हणना, पूण हांव म्हणूंक सोदतां तें हें, तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात आनी एक दीस तांकां चड आसतलें तांतलें काडून ती तुमच्या गरजांक पावतली. अशी सगळ्यांची तीच गोत जातली. तर अशें बरयलेलें आसा, जाका चड आसा ताका ओगळें जावंक ना आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतरें. Soy salves por
Sorvespor तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सौम्या जेजू परतून ओड्याक सोडून दोर्याचे पेले तळी वेतूच लोकांची व्हड उरपोंच ताची चडशी एकटवली आनी तो दोर्याचे दोडेर आसलो तेन्ना जायरेस म्हणलोलो देवस्थानाचो अधिकारी एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कोणे एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मोरणाचे तोंडणेर पावल्याक ये आनी तिचेर तुजो हात दवर तिका बरी कोर तिका वाचूं दी आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर तान धाडलोले मनीस पावले आनी ताणें म्हणलें तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणीं म्हणलोलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें तूं भियेनाका बावाट मात दवर. आनी ताणें पेद्रू जाकोब आनी ताचो भाव सुवांव हाचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाराच्या घरांत पावतोच जेजून बोबाळ आनी लोकांचे रोडणे आनी जायतो विलाप देखलो आनी भितर वचून ताणें म्हणलें तुमी कित्याक खाखांतात आनी रोडटात? चेडूं मरूंक ना तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण ताणें सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें तालिता कूम म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन बारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गमना जावं जेजून जळजळीत फॉर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेरेच्या बाबा म्हणिनो तो ताचे सांगाता बरोबर केलो. हो आयचो विशय आमकां सांगता जेजूचो सांगात एके भाशेन मनशाक जिवीत दिता. आयची वाचपां ताचेच विशीं आमकां सांगून म्हणटा जशें जुवांवचें शुभ वर्तमान 10वे हावेसरान 10वे वडीन आमकां मेवता. जेजू म्हणटा हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयला आनी सुबामपणी तें तुमकां मेळ्ळेलें जाय. हातूंतल्यान दाखयता जेजूक मरण नाका पूण जिवीत जाय. जेजू सगल्या जिवितांतल्या संकश्टांतल्यान तांकां जिवीत दिवंक आयलो. हेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आनी आयच्या सेवा धर्मांतल्यान आमी पळयता. तो चुचुरता. कोण दुयेंत आसलेलें, कोण पिडेंत आसलेलीं, कोण त्रास कोस सोंसलेल्या खातीर आमी पळयता तांकां तो पावता. तांची सगळी पेकोवणी दिता आनी तांकां जिवीत दिता. तो सगळ्या आमच्या प्रश्नांनी एके भाशेन देव आमकां सांगात करता. पूण आमकां फकत बाबार्थाची गरज. हे आयची वाचपां असलोच बाबार्थ आमच्या दोळ्या मुखार धरून
सगल्या कसलेय परिस्थितीन देवाचेर भावार्थ धरून जिवंक आमकां आपयता. लावरा रेली म्हणलेले एक आपल्या गॉड फादराची खबर सांगता. जो कितलो मोगाळ आसलो, जो कितलो भावार्थी आसलो, कितलो विस्वासी आसलो, कितलो आपल्या वावरान बुडलेलो आसलो, ते आपल्या ग्रांदपाक विचारता, तुज्या जिवितान सगल्याकून आगोड दीस आनी दीस कशे आयल्या. आनी तो तिका म्हणटा, म्हजी ग्रँडमा बरी नासली, तिका सॅनिटोरियमान घालून जायतो तेम तिचो परामोस करूंक असली आगोडाय आयल्यो. कोणूच आदार दितलो नासलो. भुरग्यांक पासून पळोवंक जाय आसली, त्या भुरग्यांक व्हरोन ऑर्फनेजीन घातली आनी थंय ताका मादरी पळयताल्यो. आनी आपूण म्हणटा त्या भुरग्यांचे खोबरेक सुमानाच्या सुमाना ताका मेळूंक मेळटालो, पूण ह्यो मादरी ताका मेळूंक दिनासल्यो. आनी ताका आशांतल्यान कशें आमी ती काम कोत्ता खेवता तें हांव पळयतालो. ताका हात लायतलो म्हटल्यार ताचे लागीं उलयतलो म्हटल्यार उलोवंक दिनासली. आनी हे भाशेन म्हणटा तो आपल्या जिवितान असले दीस आयले आनी ह्या भाशेन म्हणटा तो ताका भोगसूंक पासून तयार नासलो मादरी. कित्याक ताणी म्हज्या भुरग्यां लागीं म्हाका उलोवंक दिवंक ना, तांचे लागीं ताका उलोवंक ताची खबर घेवंक दिवंक ना. तशें आमकांय जिवितान सांगूंक सोदता, नो पेन नो गेन अशी एक म्हणणी आसा. त्रास कोश्ट काडल्या बगर कांयच मेळना. तर आमच्याय जिवितान आमी त्रास कोश्ट काडटा तेन्ना असल्या वेळार आमच्याय जिवितान असलोय घोडे वेळ आयला आसतलो, असलोय घोडे वेळ आमी जण एकल्यान अनुभवला आसतलो. डिस्ट्रेसींग मुवमेंट्स म्हणलेले भाशेन, निराशीपण आयिल्ले भाशेन, त्रास कोश्ट आयिल्ले असल्या वेळार आमी देवाचेर भावार्थ दवरला काय, देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण, वा आमी जायते फावट घोडे देवाचेर शिणल्या काय, देवान म्हाका सांडले म्हणून. तर आयज आमचो भावार्थ जिवो करूंक आयची सेवा धरून आमकां आपयता. पयल्या वाचपान मरणा आनी जिविता विशीं संदेश दिवन भावार्थाची आनी बोरवाशाची मनशां जावंक आमकां आपयता. जाणवायेचें पुस्तक आमकां हे भाशेन देवाचेर भावार्थ धरूंक, बोरवासो धरूंक आमकां आपयता. देवाक आमचें मरण नाका, पूण देंवचाराक आमची कुडनाटकायेन मरण जाय, अशें ह्या वाचपांतल्यान आमकां उगडास केला. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भागयोन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन उदार जावंक दुसऱ्याच्या गोरसांक पावूंक आमकां उलो करता. आनी हे भाशेन ओगणें आसा तें दुसऱ्या खातीर वाडचें, उणें जावचें ना. आनी हे भाशेन तो म्हणटा दुसऱ्याच्या गोरसांक आदाराक आकांताक पाव आनी दुसऱ्या सोबे मोग दाखय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू जायरसाचे धुवेक जिवंत करता. जायरस अधिकार आसलेलो मनीस जेजूच्या पांयां पडून आपली धूव मेल्या म्हूण, एके भाशेन बरी ना म्हूण आपोवंक आयिल्लो. जेजू ताचे बरोबर वेता, पूण वाटेक ताचे येतात आनी सांगतात ती मेली म्हूण. तरी आसतना जेजू ताका म्हणटा भिवू नाका, भावार्थ मात दवर. आनी जायरस कडेन भावार्थ दवरलो आसतलो त्या वेळार आनी गेलो जेजू ताच्या घरांत आनी सगळीं रोडटालीं रुदोन करतालीं ती मेल्या म्हूण. आनी लोक जेन्ना जेजू वेता आनी म्हणटा ती मरूंक ना, सगळीं आसतात म्हूण जेजू भितर वेता आनी म्हणटा तालिता कूम, उठ धुवे. आनी त्याच वेळार ती उठ्ठा, तिका जिवीत दिता. तर आयच्या दिसा आमी पळयता जेजू जिविताचो दोनी, जेजू जिविताची चोर, जेजू आमकां जिवीत दिवंक आयलो.
तर कसल्याय गोडितांनी कसल्याय तरेच्या जिविताच्या आघोडायांनी निराशीपणान आमचो बावार्थ गरजेचो. आयची वाचपां आमकां दाखयता हो बावार्थ कसलो जावंक जाय. हो बावार्थ आमकां गरजेचो. बावार्थाची मनशां तर आमी भिवची ना. बावार्थ भिरांत पयस करता आनी देवाचेर पातयेवंक विस्वास दवरूंक आमकां आदार करता. तशेंच बोरमासो आमकां फटयना. खात्रेन आमी रावता बरेपणा खातीर. वायटाचे गुलाम जायना. खात्रेन आमी रावता. तशेंच मोग, जंय मोग आसा थंय भिरांत ना. मोग आसा थंय जायतें बरेपण आमी पळयता. जेजूय हो मोग दाखोवंक जायरुसाचे धुवेक मेल्ली जिवंत करता आनी नवें जिवीत दिता. तर आमच्या जिविताच्या घडीतांनी देव सदांकाल आमची सांगाता आसा. पूण असलो 3 बावार्थ बोरमासो आनी मोग हे तिनूय शेगूण आमच्या जिवितान आपणावंक प्रयत्न करुया. ताका म्हणटा आमी देवशास्त्राचे गूण, थियोलॉजिकल वर्च्यूज हे आमच्या क्रिस्ती जिवितान गरजेचे. बावार्थ, बोरमासो आनी मोग. तर असल्याच शेगुणांनी आमी वाडोवंक आनी जियोंक देवाची कृपा ह्या मिसाचे बलिदानांतल्यान आमकां मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बावार्थ एकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानता देवा, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गान प्रेतमीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामोलो, आंकवार बरयताय जल्मलो, पोंच प्रेतकाल ताणी कोस सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका लेखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पापसाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आकांताच्या वेळार, निराशीपणाच्या वेळार न्हय जीव सोडूंक पूण बावार्थान, बोरमाशान आनी मोगान जिवंक देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागून घेवया. बावार्थ तोत्ता तांचे सगळें जाता. आयच्या पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर खोल बावार्थ दवरून आपले पोरचेक बोरवाशांचे आनी मोगाचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. तुमी करतात ते सगळे प्रिती मोगांत करात. आयच्या आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. प्रार्थना करतना बावार्थान तुमी मागशात तितलेंय तुमी घेतल्यात. आमी सोमेस्तांनी
जेजू आमच्या सांगात सदांच आसा म्हूण भावार्थ दवरून एकामेका थंय मोगान जिवंक जेजूच्या येण्याक बोरवाशांत रावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. तुज्या उतरांचेर आसा म्हजो बोरवासो. जिविताच्या कुश्टां आनी पिडे वेळार जेजू आमचो बोरवासो म्हूण वळखून ताचेर थीर भावार्थ दवरूंक आमकां पवित्र आत्म्याची मजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. भिवू नाका, भावार्थ मात दवर. ही जेजूची उतरां ह्या अधिकाऱ्याक भावार्थान बोरवाशान मोगान जिवंक सोडती दिता. तसलींच उतरां आमची जण एकल्याची जावंक दुसऱ्यांक जिवीत दितेली सोडती दितेली जावंक आनी हे तरेन मोगान भावार्थान बोरवाशान जिवंक आमकां येती कर. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा म्हणिनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सोर्बेस्पोर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक पावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सौर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सौर काळ्यांनी सौर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोल नवो
जिवीत नवे आपल्या कोश्टा मोर्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवणपणान जिंकल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचे आपले मोहिमेमोन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या इस्कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले हे म्हज्या कुडासाक करात. बाबाणताचो गोठ परगटोया जीवन जाला जेसू नव्या येतलो जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरीफेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या यादनेकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुदोरची म्हणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अशें आंखवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजय, बागेवन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. जेजूच मागणें करूंक आमकां शिकयलां. बावार्थान बोरवाशान मोगान बापा म्हूण उलोव करूंक. तेंच मागणें आतां आमी देर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर बागांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. असो जेजू मनशाचें मरण नाका पूण मनशान जिवीत जोडलेलें जाय, सासणांक जियेलोलो जाय. ह्या आस्ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तें म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
ओत्मीक कोमयाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटा परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें मोव ओमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरचिरो कर सरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे बरी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुझे सगळे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Nove